1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पाता करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेतावनूच सुपातकी. देवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मकते करे पाजिल्ल्या 2 तरेच्या तलवारी प्रासड कातरूंक शकतात असले. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळें करता पर्यां विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्नां ते पारखिता. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मोरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांक एक उजवाड फांकलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेजून तांकां सांगले, हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदीस बुक्यो वचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणे वचो ना. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14. पूण हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदीस ताणे वचो ना. हांव ताका दिता ते उदक ताचे भितर एक जड जावन सासणी जिविताक उमाळून वळटले. लूक चॅप्टर 19 वर्स 9. जेजून जाक्केवाक म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. साम चॅप्टर 34 1 to 9. सर्व काळ सरेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सरेस्परातय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता, कालती हे आयकूं आनी संतोष भोगूं. म्हजे सवे सरेस्पराची महिमा गया, सांगाता मेळून ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सरेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामोळ पडसळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदीस घालची ना. हांगा आसा एक दलदिरो, सरेस्पराक तो उलो मारता. सरेस्पोर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सरेस्परा भिवन चलतल्यांक तांचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सरेस्पोर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुबागी. सरेस्पराच्या भक्तानो, ताका भिवन चला, ताका भिवन चलतल्यांक कांयच उणें ना.